ह्या पदयात्रे फाटल्यान मुख्य हेतू असो आसा की पत्रादेवी धरून ते काणकोण धरून ते मर्मगांव पर्यंत आनी वयच्यान मोल्या पर्यंत ह्या 40 मतदारसंघांतल्यान जनजागृती जावची आनी BJPन फाटल्या 5 वर्सांत जे कितें वायट कर्म केल्लें आसा, जे कितें यू टर्न्स घेतिल्ले आसात, जे बारीक लोकांचे हांव अशें म्हणन की तांच्या विरुद्ध काम ह्या सरकारान केल्लें आसा, त्या BJP सरकाराक गोंयच्या सीमे कडल्यान हद्दपार करपा खातीर जनजागृती जावची आनी म्हणून ही पदयात्रा बाब श्री गिरीश चोडणकर हाज्या अधिकारा खाला किंवा नेतृत्वा खाला ही चालू आसा। आमकां प्रतिसाद मेळटा त्या प्रमाणे ह्या पदयात्रेक मतदारसंघातले लोक जागृत जावन ह्या पदयात्रेक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दिसाक पायी प्रवास करतात आनी तातूंतल्यानच ह्या पदयात्रेची यशस्वीता दिसून येता। युथा खातीर जो कार्यक्रम BJPन दिलो ना आनी BJPन दिलोच जर जाय तर फसवे आश्वासन दिलें की तुमकां बोनस मेळटलो, बेकारी भत्तो मेळटलो अशें म्हणून। हांव अशें म्हणना की बेकारी भत्तो, पूण युवकां खातीर जो बरी असो कार्यक्रम जाय जातूंतल्यान बेकारी पयस जावपाक जाय, जातूंतल्यान स्वावलंबन जावपाक जाय युवकांचे, तशे प्रकारचो कार्यक्रम काँग्रेस पार्टी पयलीं दीत येयल्ले आसात आनी हाजे मुखारय दितली हातूंत खात्री आसा आनी खात्री युथांनी बाळगुची। कितले पर्सेंट यूथ आसा आयज पयले जाल्यार 50% वयर यूथ आसा, 60% यूथ आसात आयच्या रॅली पयले जर जाय। हातूंत म्हाका दिसना की 60 वर्सां वयर 70 वर्सां वयर कोण आसतले। गोंयची जी फटींगपणां ह्या BJP सरकारान तांच्या लिडरांनी केल्ली आसा तेजे बद्दल जनतेक प्रचंड चीड आसा। सगळ्यांक दिसता की बेगीनच्या बेगी BJP गोंयच्या सत्ते भायर वचपाची गरज आसा। गोंयच्या लोकांतले आमकां वेगळे वेगळे डिमांड येयले। एक वटच्यान BJP वाले कॅशलेस डिमांड करतात, दुसरे वटच्यान लोक पर्रीकर लेस गोवा डिमांड करतात। एक वटच्यान हे BJP म्हणटात की आमचे कडेन पयशे ना सत्ता चलोवपाक, डिसिजन जाली वचनाक। लोक डिमांड करतात की गोंयांक एक फूल टायम चीफ मिनिस्टर आसपाची गरज आसा, कारण आयज एक जो सुपर चीफ मिनिस्टर आसा तो फक्त शेनवार आयतारूच गोंयांत येता, सो बाकीचे दीस गोंयांक डिसिजन कांय गेली वचनाक। गोंयचो अनेक डिमांड येता की गोंयांक एक फूल टायम चीफ मिनिस्टर आसचो आनी जे जेणी फटींगपणां केल्यात गोंयच्या लोकां कडेन केल्यात आनी देवा कडेन सुद्दां केल्यात, जे घरांनी घातलेले देवा मुखार अजुनूय सगळे देवळांतले देवूळ हांकां रावतात, केन्ना येतले गांव हे परते जे घरांनी घालून गेले भाशेच्या संदर्भात हेजी आमी प्रचार करतात। आनी जी डिसिजनां आमचो सरकार येतकर जी डिसिजनां हेणी लोकां विरुद्ध घेतलेली ती सगळी डिसिजन आमी रिवर्स करतले। जो उदकाचे बिलां जी वाडयल्यात उदकाची बिलाची रेट आमी परत आमचे सरकार आशिल्ली ती कमी करतले। लायटीचे बिलांचो जो रेट हेणी वाडयला लायटी बिलांचो रेट आमी आमच्या सरकाराक आशिल्लो ती करतली। अशी बरें प्रशासन, क्लीन प्रशासन आनी क्लीन गोवाचें आश्वासन दीत आमी लोकां भितर पावतात।